हांवें विश्वजीत राणेचेर कंप्लेन केल्ले की ताणें म्हाका डायरेक्ट थ्रेट दिले म्हूण 15 तारखेर कंप्लेन दिल्ले. ते उपरांत कितें जालें म्हाका कांय खबर ना. हांव पुलीस स्टेशनार गेलो जाल्यार म्हाका PI सांगपाक लागलो ताणें SDPO कडेन परमिशन मागलां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक. म्हणल्यार पळया तुमी, एक कंप्लेन दिलें मिनिस्टराचेर, कावन्सील ऑफ मिनिस्टराचो मेंबर तो, सेकंड इन कमांड तो गोवा गव्हर्मेंटाचो, ताजेर कंप्लेन दिलें जाल्यार PI काडटा आनी परमिशन मागता SDPO कडेन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक. हांवें विचारलें SP कडेन, इज दीस एज पर स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रॅक्टीस? ते कन्फ्यूज आहा. सो हाजेरूच म्हाका कळलें की कांयच जावचें ना म्हूण. मागीर PI म्हजो घरा कडेन आयलो चोवपाक की म्हज्या फोनार खरेंच ती मॅसेज आयल्या काय म्हूण. सो म्हाका कळ्ळें इन्क्वायरी खंयच्या डायरेक्शनान वता ती. हांवें PIक सांगलें, PIक फोनूय दाखयलो आनी मागीर तो गेलो. म्हणजे इन्क्वायरी आतां कितें, म्हज्या घरा कडेन येवन म्हाका इंटिमिडेट करूंक सोदता हो PI. ताका लागून हांव आज कंप्लेन घेवन आयला SP कडेन की अशें अशें चल्ल्या म्हूण इन्क्वायरी. म्हाका कळपा आयला मिनिस्टर को UK आहा. अरे मॅसेज ताणें धाडल्या आनी ताज्या मोबायलार पळोवपाक जाय आशिल्लें. मॅसेज ताणें धाडल्या काय ना ती हो म्हज्या मोबायलार पळोवपाक येता. हे पुलिसांची इन्क्वायरी कसली म्हाका कांयच कळना. कोण तो PI आनंद शिरोडकर, वेर्ना पुलीस स्टेशनाचो. मिनिस्टरान म्हाका मॅसेज धाडल्या हां, आनी ती मॅसेज आयल्या म्हाका मिनिस्टराच्या फोनांत काय म्हूण पळोवपाक ताणें मिनिस्टराक कॉन्टेक्ट करूंक जाय. मिनिस्टर आहा UKक. हांगा कंप्लेन बंद करपाचो प्रयत्न चलला. किती आल्या मॅसेज डिवायस पिन किती आला तू आतां हांवें DYSPक सांगलां की हांव ती इन्क्वायरी कशीच हें करपाक दिवचो ना. आनीक तर सारकी इन्क्वायरी जायना. म्हाका सांगलां फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार 10 वरांचेर म्हाका ताणें PI सारकी रिप्लाय दिना जाल्यार SP कडेन अपॉयंटमेंट दितलो म्हूण सांगलां. आज SP ना, IPS दुसरो SP आसा तो उलयतलो म्हजे कडेन. सो हांव फाल्यां IPS SP जो आहा ताका मेळटलो. म्हाका दिसना हे पुलीस इन्क्वायरी करता एज पर द पुलीस मॅन्युअल. विश्वजीत राणेक शिल्ड करपाचो प्रयत्न चालू आहा. आतां इतलो तो आपूण व्हडलो वाग म्हणटा पूण म्हज्या कंप्लेनाक भिवन तो वचून UK आहा. पुलीस हे कंप्लेन कशें क्लोज करपाक शकता ताजो मोबायल चॅक केले बगर. आनी दुसरें तिका कॉन्स्पिरसी बी आहा. तीच मॅसेज ताका आनी कोणें धाडल्या आनी विश्वजितान ती मॅसेज म्हाका धाडल्या. दॅट मिन्स देर इज अ थर्ड पर्सन इनवॉल्वड. I don't know who he is. Maybe he is planting aspiring candidates in constituencies. And where there is a threat, he may be trying to intimidate, defame candidate, prospective candidates. ही घडये तांची कॉन्स्पिरसी आसतली. सो हांवें SPक सांगलां म्हाका जाणा जावपाक जाय तो थर्ड पर्सन कोण तो जो मॅसेजी धाडटा तो. सो हें तर म्हाका फाल्यां जस्टीस मेळना. नेक्स्ट हांव होम मिनिस्टराक मेळटलो. दुसरो हांव पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी कडेन वतलो बिकॉज ऑफ दीस नेग्लिजन्स डिरिलिक्शन ऑफ ड्युटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलीस ऑफिसर्स. किती म्हणून मॅसेज धाडली तुमकां? मॅसेज म्हाका धाडला की हांव चोर आनी म्हजे कोणा हांवें आनी कितें चोरलां आनी म्हजे फॅमिली मेंबर पयलीं अरेस्ट जावपाक जाय म्हणून. मिनिस्टराच्या फोना वेल्यान, विश्वजीत राणेच्या फोना वेल्यान आयल्या. हें हांवें स्पश्ट केलें. ताजो नंबर सुद्दां दिलो. अरे पुलीस म्हज्या फोन चॅक करपा येता. ही कसली इन्क्वायरी? अरे DGP, सुपरिटेंडंट, IGP मातशें लक्ष घाला हातूं. हें कितें चल्लां तें? इन्क्वायरी वचपा जाय आसली इन वन डायरेक्शन. Checking the mobile of the minister, checking of the identifying the other person who has sent the message, but inquiry is being conducted on my mobile.
समज इन्क्वायरी जायना Next step, I will go. Of course, I will complain against the police officer concerned to the police complaint authority. Next, I will go to the Home Minister. Then, yes, as you have said, I will exhaust all legal means available at my disposal to get justice on this. Mr. Viswajit Rane will not be able to get away with a clean sheet. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.